उत्तर गोयचो खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आणि केंद्र सरकाराच्या गोंयांत आशिल्ल्या कार्यालयांतल्या नोकऱ्यां खातीर गोंयकारांक आरक्षण दिवचे अशी शिटकावणी केंद्र सरकाराक दिली। तशीच ह्या शिटकावणेक पाळो दिना जाल्यार सरकाराक हाच्या परिणामाक तोंड दिवचे पडटले अशें तो म्हणटा। तशेंच मोपा विमानतळ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, पोस्ट आणि टेलिग्राम कार्यालयांत गोंयकारांक प्राधान्यान नोकऱ्यो दिवची अशी मागणी श्रीपाद नायक हांणी केल्या। काही डिपार्टमेंट आसात हांगा गोवा शिपयार्ड आसतले, पोस्ट आणि टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतले, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात। काही दिसा पयलीं आमकां पळोवंक मेळ्ळें का पोस्ट खात्याचे, पोस्ट आनी टेलिग्राम खात्याचे एक उदाहरण जर घेतलें, सगळे जे आसात त्या महाराष्ट्र सर्कल आणि गोवा जे सर्कल आसा तातूंतल्यान सगळे भायले हातूंतल्यान येवन तांकां नोकऱ्यो दिल्यो गेल्यो। हो खरोखरच गोंयच्या तरुणांचेर अन्याय आणि ह्या संदर्भात आमी तक्रारी केली, पूण तक्रारीचो अजून हे घेवना, आमी ते लावन धरतले। त्याचबरोबर गोवा शिपयार्ड अशे तरेची काही आसात, थंय खूब कामाची गरज आसा। हांगा स्किल्ड गोंयांत लेबर आसात। आमचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत पयलीं तुमी सोदात, गोंयांत ना जाल्यार तुम्ही भायले घेतले समजू शकतात। गोंयांत स्किल्ड सगळे आसतना किंवा सादे सादे जे लेबर हे आसा ते भायल्यान हाडपाची गरज ना। हो गोंयच्या भुमीचेरय हो भार आसा। भायले लोक हांगा येवप, मागीर तांकां घर जाय, तांकां उदक जाय, तांकां लायट जाय, हे सगळे डबल जाता आणि त्यामुळे गोंयकारांक सगळेच बाबतींत मार सुचचो पडटा। आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी काही उदाहरणां सांगता की आता गोंयचे यूथ जागे जाल्ले आसात, तांकां ह्या गोष्टीची झळक दिसता, तांकां ही गोष्ट आज नजरे समोर आसात, कितें चलता तें पळयता आनी हाच्या फुडें अश्यो ज्यो गोष्टी आसात त्या गोष्टीक थारो मेळची ना। बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां हांगा आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां, आतापर्यंत तुम्ही केलें तें खूब जालें। हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हे तुमचें कर्तव्य आसा आणि हे जर कर्तव्याची बजावणी तुम्ही केली ना जाल्यार खरोखरूच म्हाका दिसता हे तुमकां हेच्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें आणि गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी सांगूंक नकळो। आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दितां की हांगसर जे काम करपी स्किल्ड जे आसात, अनस्किल्ड आसा, स्किल्ड आसा, ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थापनांत तुमकां घेवचें पडटलें।